नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची प्रधानमंत्र्यांकडे बसका पडली लांबणेर। बसका 12 ते 14 जुनामध्ये घेवची म्हणून मुख्यमंत्र्यान मागलो पीएमओ कडेन अपॉइंटमेंट। सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ वरपाची तयारी। दक्षिण गोयच्या शिक्षण विभागात चौगुलेचे 11वी सायन्स आर्ट्साक ऍडमिशनाचे अर्ज घेवक लायनी। बुधवार मेरेन अर्ज वाटप। पहिले दिसा गेले 444 अर्ज। चौगुलेची जाप बुधवारा। राजकीय पक्षांक आरटीआय खाला हाडपाच्या निर्णयाचे गोयात राजकीय पक्षांनी केले स्वागत। केंद्रात कांय पक्षांनी विरोध करून पासून गोयात केले समर्थन। सरकारान मोपा विमानतळा खातीर घेतिल्ले जमनीत सगळो घोळ। 1/14च्या उतार्यांनी कोफुसांव। मेल्ल्याच्या नावान चेक। सरकाराच्यो सेल डीड बोगस। पीडित शेतकरी समितीचो विरोध। कायद्यात बसता गोरवांक मार लागना जाल्यार धिर्यांक हरकत ना। विष्णूच्या वक्तव्याचेर मुख्यमंत्र्यांचे मत। तामिळनाडूतल्या धिर्यांचेर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचो सरकार करतलो अभ्यास। खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री पर्रीकाराची प्रधानमंत्र्यांकडे बसका लांबणेर पडल्या। गोयच्या शिष्टमंडळाकडेन उलोवचे पयलीं कांय गजालींचेर माहिती एकठांय करपाची आशिल्ल्यान ह्या सप्तकात जावपा आशिल्ली बसका चड करून फुडल्या सप्तकात जातली। स्पेशल स्टेटस आनी मायनिंग पॅकेजीचेर उलोवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान प्रधानमंत्र्यां बरोबर जुनाचे पयले सप्तकात बसके खातीर वेळ मागिल्लो। बसका 12 ते 14 जुनामध्ये घेवची अशें पर्रीकारान पीएमओ कडेन मागलां। गोंयच्यान वचपी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात मायनिंग उद्देगांतले लोकूय आसतले। प्राइम मिनिस्टराची मीटिंग तांकां कन्फर्म करूंक येवं नासलें बिकॉज दे वर collecting data on the issues I had raised. So they are very serious issues because the data which should be placed before the Prime Minister, he was out of station, could not be done earlier and it has been just now moved to him and I can't, because my national executive, I can't take appointment on 7th because my national executive starts on that day. So I have requested them to fix 12th. And गोयच्यान कितले लोक होते? एक 10-15 जण होतले म्हणजे कोण कोण दोन्ही विषयाक वेगवेगळ्या म्हणजे 20 एक होतात ते काढता नावा काढता सगळे पार्टीतले असतले काय? I will invite everyone, one from each party. I can't take 50-60 people with me. So 8 or 10 representative, opposition leader, हांकां सगळ्यांक आपयतलो. मायनीच्या खातीर ते मायनवाले क्रिस्टोफर विथ ऑल मायनर्स युनियन, बार्जीचो हे अशे ते 2 जाण तांचे आसतले। मंगळारा सावन दक्षिण शिक्षण उपसंचालकाच्या कचेरीत चौगुले हायर सेकंडरीचे ऍडमिशनाचे अर्ज वाटपाक सुरवात जाली। सायन्स आनी आर्ट्स स्ट्रीमीत ऍडमिशनाक घेवंक भुरगे आनी पालकांनी मंगळारा गर्दी केली। पयले दिसा सायन्सीचे 360 जाल्यार आर्ट्साचे 84 अर्ज गेले। 33% सीट राखीव आसतले। बुधवाराय अर्ज मेळटले। बिरेस्तार आनी शुक्रारा मेरेन हे अर्ज भरून दिवचे पडटले। सरकारान धाडिल्ले नोटीशीक चौगुले शिक्षण संस्था बुधवारा जाप दितली। चौगुले हायर सेकंडरीचे ऍडमिशनाचे अर्ज दिवपाक मडगांवच्या उपशिक्षण संचालकाच्या कार्यालयात मंगळारा सावन सुरू जाले। अर्ज व्हरूंक भुरगे आनी पालकांनी बरीच गर्दी केल्ली। 200 परस चड भुरगे आनी पालक अर्ज व्हरपाक जमिल्ले। 11वी सायन्स आनी आर्ट्स ह्या 2 शाखांचे अर्ज बुधवार मेरेन मेळटले। पयले दिसा सायन्सी खातीर 360 अर्ज आनी आर्ट्सा खातीर 84 अर्ज भुरग्यांनी व्हेले। अनुसूचित जमाती खातीर 12, अनुसूचित जाती खातीर 2 जाल्यार हेर मागासवर्गीयां खातीर 19% जागे राखीव दवरल्यात। 6 आनी 7 जुनाक गरजेच्या प्रमाणपत्रां सयत पुराय भरिल्ले अर्ज शिक्षण उपसंचालकाचे कचेरेंत हाडून दिवचे पडटले। ऍडमिशनाची वेवस्था कशी चल्ल्या ती पळोवंक उपसंचालकाचे कचेरेंत उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसुजा, फातोड्डेचो आदलो आमदार दामू नायक आशिल्ले। चौगुलेक आमी सरकारान नोटीस दिल्या पळय एड्युकेशन डिपार्टमेंटान हायर सेकंडरी सुरू कर म्हणून ती फाल्यां लास्ट डेट आहा 5 तारखेर। पूण आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो इतको प्रेशर सरकाराचेर आहा की कितें जातलें काय म्हण फुडें
आनी ताका लागून आमी प्रोसेस स्टार्ट केला, प्रोसेस ऑफ इशुईंग फॉर्म्स. Forms will be taken back by the education department, scrutinized, merit list will be prepared. And if in between Chokole says that, okay, let's have this academic year, then it will, this whole process will be transferred to Chokoles. इतले मजगती चौगुले हायर सेकंडरीन सरकाराचे कारणां दाखय नोटिशेक जाप दिवपाची मंगळारा निमणी तारीख आशिल्ली. पूण सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चौगुले वेवस्थापन बुधवारा नोटिशेक जाप दितले. चौगुले सोसायटीचे प्रमाण कॉलेजीचे मॅनेजमेंटान घेतल्या ती भुमिका कायद्याक धरून आसा, तांची चूक कांयच ना. ब्युरो वांगडा खबरांकार मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. गोंयांत सगळ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय पक्षाक माहिती हक्क कायद्या खाला हाडपाच्या निर्णयाचे स्वागत केलां. कांय राष्ट्रीय पक्षांनी विरोध करून पासून गोंयांत ह्या निर्णयाक येवकार दिला. जे कितें आसा ते लोकांक कळूं दी ही सगळ्यांची भावना. खरं म्हणजे आमी ती RTIच काडून उडोवंक जाय आनी एवरीथींग शूड बी पुट इन पब्लीक डोमेन. आय डोंट अंडरस्टँड वाय एनीथींग कॅन बी सिक्रेट एक्सेप्ट security and investigation. RTI information activists take information and give it selectively. I have seen it happening in Goa. Give it selectively. So that is why I am of a opinion that everything should be in public domain. That means anyone can go to that file and check up on online or something like that. So we have to move towards that. So what RTI's Central Commission has given, there is no problem because the political party is in public domain. It is a party of the public. Why should you be worried about giving information? Misuse of RTI should also stop. इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो गोवा युनिट जो आसा आमकां काय प्रॉब्लेम ना. म्हाका दिसना पार्टीक आमची काय प्रॉब्लेम आसा अशें दिसना म्हाका. ओके, हय तुम्ही डिसिजन वेलकम करताय. हय नो प्रॉब्लेम. पूण तरी आसतना हायकमांड वयर जे थारायता हां ते आमकां बंधनकारक आसता. असो असले म्हणून काय गैर काय ना. आमचो हिशोब प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन ह्या फुडें हिशोब सारको दवरूंक जाय आनी म्हाका दिसता पॉलिटिकल पार्टी हिशोब सारको दवरता. RTI आतां सगळी कडेन जाला न्ही. ती एक मोठी बरी नवी लोकशाही पद्दत म्हणून केल्या. त्या लोकशाही पद्दतीत लोकशाही पद्दतीत अशें तर राजकीय पक्षाक घातले तर गैर कांय जावचें ना. फरक कांयच पडचो ना. कांय फरक पडचो ना. कारण पॉलिटिकल पार्टी हरशी ओपनूच आसा सगळ्यो. सगळ्याक खबरूच आसता कितें चलता, काय चलता, हिशोब आसता, डोनेशनय येता. आय वेलकम द डिसिजन आनी ते ट्रान्सपरन्सी मेंटेन जावपाक ते बरें डिसिजन आनी येवंक जाय. कारण जर मिनिस्टर जाता आनी तांकां ते लागता जाल्यार वाय नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो. सी म्हजी म्हणणें कितें आहा बाबा, सी RTI एक्ट ते सगळ्यांक ट्रान्सपरन्सी दाखयता आनी ट्रान्सपरन्सी दाखयले उपरांत आमकांय म्हाका दिसता बाबा लोकांक हाल्या आमी तर हितू सरकार आसत आमकां लोकांकूय दाखोवपा बेटर बाबा आमी ट्रान्सपरंट सरकार. इट्स गुड नो फॉर हॅविंग ट्रान्सपरन्सी. सो आय एम सपोर्टिंग. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.